खाना असा भाई ऑलमोस्ट गेल्लो नासलो केन्ना गाडी भितर वचत न्ही ना आता कितें उदक गेलें म्हणून करना हो काना आपल्या तुमचा बंधारा ऑलरेडी झालो बंधारा केन्ना स्टार्ट पावस जालो स्टार्ट करतलो आयज आमच्या ह्या इब्राहिमपुरान तुम्ही पळयले आसतल्यात गेली 3 वर्सां जाली उदक भरता आणि उदक भरल्या कारणान इतलो आमच्या लोकांक प्रॉब्लेम जाता. फॉर एग्जाम्पल न्यूटीतले तेवटेन एक गोटे आहा लोकांचे गोटे म्हणून प्लस हेंची घरां आसात तांकां कितें जाय जाल्यार कितें रेशन बीन हाडटलो जावं कितें वयतलो कितें हाडपाक जाल्यार हांकां प्रॉब्लेम जातात. इवन ऑल्सो हेंचे दूध आसा ते आमचो आयज हो शेतकरी भाव आमचो एक हे अजीत गवस हेणी आयज आपले दूध म्हणटात तशें रानांतल्यान अशें व्हेलें जवळ जवळ 70 ते 80 लिटर व्हरतना ताका खूब म्हणजे त्रास जालो आनी हांगांतल्यान 1 ते 2 किलोमिटर चलत वयचें पडटा डेरये खातीर. आनी अशा कारणान आमकां खंय तरी म्हणजे सरकारी यंत्रण जावं खंयचे तरी कितें तरी एक आमच्या गरजू लोकांक एक खंय तरी हेल्प जावच्या खातीर खंयची तरी यंत्रणा जाय आशिल्ली बट ती पावली गेली ना. आनी जे हे उदक सोडले गेले ते 3 वर्सां गेली 3 वर्सां उदक येता पूण हे उदक सोडले गेले तेजी पूर्व कल्पना कोणीच करूंक ना. सरकाराद्वारे एक आमच्या लोकां मेरेन खंय तरी कोणी सोडले ते कोणी सोडले उदक उदक हे तिराई धरणाचे ते 3 वर्सां जाली गेली 3 वर्सां जाली हे उदक येता आणि तुमका अनाउन्समेंट बीन तशी पूर्व कल्पना दिवंक ना अनाउन्समेंट बीन कांयच जावंक ना. डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार कन्सर्न पंचायत तशें काय ना. इवन ऑल्सो कन्सर्न पंचायत सुद्दां आमकां हे करूंक ना आनी आमकां खंयच आमकां हे करूंक ना. तशेंच केळी पाणयात तळाव वयता आणि हेंची लुकसाण भरपाई काय टायमिंग सारखी मेळना. केळी आसतात तेचे गेल्या वर्सा आतां फाटल्या फावट वारा जाले अजून काही एक रुपया ना ते आमचे थोंदले केळी पडलेले आणि हे आता दुसरे हे आता पाणयान भितून रावले थंय गेले काय म्हणतात हे डॉक्युमेंट हाड ते डॉक्युमेंट. कितकेशे केळी आसा तुमची 300 केळी हा 300 केळी रेंटाक तो लायता आणि तुम्ही रेंटाचेर घेता ते म्हणतात कृषी कार्डार एरिया हा तितकेच मेळटले आणि असे तुमकां असलेले काय मेळचे ना. मग ह्या संदर्भात तुम्ही कृषी कार्ड म्हणजे यांच्याकडे ॲग्रिकल्चराकडे उलयले ॲग्रिकल्चर उलयले ते म्हणतात जी एरिया हा कृषी कार्डाक तितकेच तुमकां काय ते मेळटले पण अजून काय आता लुकसाण जालें. गेल्या वर्सा भात गेले माझे ते काय ना अवनू आता ते भात लायले तिथून पाणी भरले तांकां कशें सारखे प्युअर कुसलेले कशें जाय तरच तुका दितात ते अर्धवट जर कुसलेले जाल्यार दिना असली परिस्थिती सध्या. बरं कितकी गोरवां आसत तुमची भितर आणि काय काय नुकसाण जाला 15 गाई आणि ह्या कडवो गेलो पेण गेली सारा हेचे कड्याचे पोती 5 गेले पेणीची स होती आणि मका जुनी ह्याच वर्सा उदक इले 3 वर्सां जाली हे सगळी येत आहा. मग तुम्ही तुमच्या कन्सर्न आमदाराक काय सांगूंक ना हेच्या आमदार बद्दल सांगला आता आमदार येऊन बी गेलो न्हू बघूंक ना वचून रवलो तवाट्यार रवलो आनी गेलो तो तांकां कोणाक मेळ आमी हांव काम करूं न्हू नाका मग त्याचेर उपाय काय आता ताका उपाय आता दुसरे कडेन खंय तरी आमकां करपाचें असो म्हाजो तर ध्येय आसा कित्याक ह्या पाणी वर्साच्या वर्सा येतालाच न्हू. मग सरकार काय करिना मग सरकार काय करना अजून वर्सांनी वयता काहीतरी त्याचेर तोडगो काडतो परत भात शेती आहा ती गेली पाणया खाली 3 वर्सांची येता परत बांय ती भिंत आतां पडांक गेली जाल्यार आतां मातशी हाडली बांय डॅमेज जाली गॅस गेली होती ह्या दिवशी गोबर गॅस केली बोमाडे सगळं येता. नाव कितें तुमचें? म्हाजें नांव रणजीत परब. ह्या गांवांत उदीक येता ही 3 वर्सां जालीं अशें उदीक येता आनी बाबू आजगांवकर जो CM आहा न्हू डेप्युटी CM तो भायल्यान येता जो पत्रदेवी मार्गे आहा त्या पत्रदेवी मार्गेन येवन इब्राहिमपूरसून दौरा करता आनी वयता. हर्ण गांवान हर्ण तर्ण आनी खुटवो ह्या गांवांत तो अशी जी 3 वर्सां उदीक येता तेन्ना तो एकदांय अजून पावोंक ना आनी फर्स्ट टायम आल्लेकर भाई पावलेलो आसा. जरी तेणी आमकां हेल्प ना केली तरी तो येवन हांगा स्वता पोवन गेलो हे आमकां एक खोशयेची गजाल आसा. आनी हे सुजीत सावंत हेचे उदीक ज्या घरान येता तेका खूब त्रास जाता 3 वर्सां जाता अशेंच ताका त्रास जाता. तेचे उपरांत तो बाबू आजगांवकर येवन ताका कसली मदत सुद्दां करूंक ना हे एक आमकां दुख्ख दिसता. कित्याक तर तो वोटिंगेच्या टायमार जे सगळे जे वाड्यांनी पावतात आनी ह्या टायमार ते गांवांत पावना आमच्या हळन तळन खुटवो ह्या गांवांत पावना. जशें इलेक्शनां लागीं येता तशें लोकांच्या आमच्या गांवठी भाशेन म्हणटा ते भितोडेसून राजकारण आसता तशें आतां जर ते खरें ह्या गांवांत येता जाल्यार कितें तरी तेजो बाबा तो डेप्युटी CM म्हणून हे ताका सोंपता. सगळीत कंटिन्यू 3 वर्सां उदक येत आहा उदक आनी हेका प्रॉब्लम म्हटल्यार आतां आमकां आतां पावसान येयलो काय सगळे सामान शिफ्ट कर परतून दुसरे कडेन व्हा खूब त्रास जाता वर्साच्या वर्सा कितें ना कितें तरी अवनू येवचें ना म्हणून परत आमी हें करता परतून फुडल्या वर्सा परतून येता.
सगळं नाशाडी जायत राहतात. अंदाज कितले लुकसाण बीन झाले काय सांगू म्हणजे आता तसे अजून काय हे करून ना आता पळोवया आता कितें जाता ते. एक 10-15 हजार म्हळ्यार कितें आसतलेच भितून ते. पण कितें आता लुकसाण जाता म्हळ्यार वर्सा अशें कितें मेळटा अशें कांय ना न्हू. बरोबर. आयिल्लो आसा आनी हांगासर पळयत जाल्यार सगळे ही घरां बुडलेलीं आसा आनी हांगासर हेंचे कितेंच प्रॉब्लम हांगासर सॉल्व जाल्ले ना. आनी म्हाका दिसता हांगासर कोण येवन केन्ना पळोवंकूच ना. आतां 3 वर्सां जाले हांगासर उदक येता इतले ह्या गांवांत. जाल्यार येवन एटलिस्ट पाहणी करूंक जाय आसली. तो मागीर कर काम नाल्यार ना काम कर. येवप वयल्या वयर रोडाचेर खंय उदक ना थिंगासर रावप आनी लोकांक थिंगा आपोवन पयशे दिवप आनी धाडप इतलीच कामां करप आनी कांय ना. आनी तो म्हणटा कितें डिवॅलप करता पूण हेंच डिवॅलप काय कितें तेजें. आनी आयज हांगासर येयल्लो हांव आनी लोकांक सगल्यांक हांवें हांगासर पळयलां ते सायडीनूय इब्रामपुरूय थिंगासर खूब लोकांचे थिंगासर शेतां प्लस भाटां लोकांची केळमे म्हणा नाका माड लोकांचे पिड्ड्यार जाल्ले आहा. सगळीं झाडां व्हांवून गेल्लीं आहा. अशें पळोवन गोवोरमेंटान हांकां कितें तरी जाता तितले बेगीन हांकां कितें पळय लॉस जाला पळय ते आतां 3 वर्सां जाल्या गोवोरमेंट आतां तांकां आयज फाल्यां करून गोवोरमेंट तांकां फकत आश्वासनात दिता तांकां. अजून पासून तेंचे 3 वर्सांचे आतां 3 वर्सां जालीं हांगासर बुडटा. 3 वर्सां अजुनूय तांकां कितेंच पयशे मेळले ना.